दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा सोम्या, आयचो वो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादा तुवें भरलें आसता. वो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थभरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामांचेर तुझे मोलादीक बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आसऱ्या खाल राखून व्हर. सर्व अवघडांतली आनी हर अनाहुतांतली आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो वो बेसांवाचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमच्या देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वांनी प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळायेची झर सर्वांच्या काळजांक उर्बेन भरून दी. तुजी अमोलीक काकुळत संवसाराच्या मुल्या मुल्यान वळोवन दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परसळोवन दी म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता सुम्या जेजूच्या नांवी आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 9 वाक्य 9-13 म्हणसर. तनसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका कट्ट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या सिसा सोवें पंक्तीर बसले. हें फारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या सिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया, न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंताक न्हय. देवाचें उतार हें. संवसारांत थोड्यो जिवी बळादीक आसात तर थोड्यो अस्कत दिसतात. रूख झाडां मदें भलायके बरीत तशेंच अस्कत पळोवंक मेळटात. नव्यान जनीत पिलां मदें थोडी पुडपुडीत आनी थोडी लाचार दिसतात. मनशा मदेंय अशेंच घडटना अस्कत बाळकांक चड गमन आनी जतन मेळटा. ती भलायके बरी जाता पर्यंत ही निगा सुकाना. मनीस जाल्ल्या आमकां अस्कत्यांतय चड बिरमोत आनी मोग उपसता तर आम्हा सर्वांचो रचणार देवाक आपल्या अस्कस्त पिडेस्त रचनांतय कितली बिरमोत आसची ना. जेजूच्या दिश्टेन अस्कत लोक जायतो आसलो. पातकी सुंकागार देवाच्या शिरापाक सांपडलेले म्हणल्या नांवांनी आपोवचे. असल्या अस्कत लोकांतय जेजू चड दयाळ जाता, बिरमोतीन भरता. तांचे सांगाता बरसूंक आनी जेवंक तो पाटी सरना. मातेव एक सुंकागार जावन लोकांच्या दुरसणेक पात्र जालो तरी जेजू अस्कत मातेवाक आपोवन एक बळादीक आपोस्तल करता. ताच्या अस्कतकायेतावन वयर उबारता. देव मनीस जाल्लो उद्देशच हो, आमकां आमच्या अस्कतकायेतावन वयर उबारूंक आनी बळादीक करूंक. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची
आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची कर सालोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आनी रक्त साक्षा वर्त्या पातयणेन आनी बरवशान आमी तुजे सरशी आयल्या दयेन आमचें प्रार्थन आयक आनी तुज्या जिणये परी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी
देवा थंय आमचो भावार्थ सडय, आमच्या सालत्या जिवनांत भावार्था विरोध येवच्या सर्व ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र संस्कार आमी जोडून आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी. दुबळ्या थंय, पिडेस्ता थंय आनी गत आदार नातल्ल्यां थंय उदार जावंक आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र येवकरिस्ता थंय आनी मागण्याच्या जिवनाक आमकां आकर्शीत कर. कुर्सार खिळायिल्ल्या जेजू तावन आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासत वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर्व युवा जाणांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पाठय. अक्रिस्तांवांक आनी भावार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. भावार्था प्रमाणे खरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक भागी मोर्न मोरून सरगार तुजे संगी देवाक वाखाणूंक आमकां सोमेस्तांक फावो कर म्हूण आमी मागतांव. हे जैते वंसा लोरेसा 3ऱ्या शतमानांत रोमाच्या पवित्र सभेचो प्रधान सेवक जावन तुवें जेजूची सेवा केली आनी दुबळ्या धाकट्यांक आर्थीक रितीर कुमोक करन त्या लोकांक इगर्ज मातेची खरी आस्त म्हूण आपयलें. तुज्या काकुळतीच्या आनी भावार्थी कामाक लागून तुका मेळिल्लें तें रक्तसाक्षीचें मरण कुशेन तुवें स्विकार केलें. तुजें आदर्श घेवन इगर्ज माता आनी तिचे सांदे जाल्ले आमी दुबळ्या थंय अतीव हुस्को दवरून तांकां जाता तितली कुमोक करचें बरें मोन आमकां लाभय. वर्त्या पातयणेन तशें बरवशान तुजे सरशी आयिल्ल्या आमचें प्रार्थन आयक आनी तुजे सारकी आमी आमची जिणी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा थंय आमचो भावार्थ सडय, आमच्या चालत्या जिवनांत भावार्था विरोध येवच्या सर्व ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. आमेन. जेजू कडेन एक खासगी मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें म्हाका आनी एक दीस आनी म्हज्या जिवनांत आनी एक सडीत अवधी दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. सोम्या, तूं सदांच म्हजे थंय हजर आशिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तूं म्हाका केदींच सांडिसोनाय म्हूण तुवें म्हाका बसयलाय. म्हजें नांव तुज्या हाताच्या ताळवेर तुवें कांतयलाय. सोम्या, तुजीं उतरां जावन आसात, हांव तुका केदींच सांडिसोना. एक आवय तिच्या बाळशाक विसरात, एक स्त्री तिचे कुशीचें फळ विसरात, पूण हांव तुका विसरोंसोना. सोम्या, हो दीस आरांभ करतासतना कालवारीच्या पवित्र सॅक्रिफिसा सोवें आनी अख्ख्या संवसारार भेटोवच्या सर्व मिसा सोवें भाग्यवंत ओंकार मरये आनी सर्व सांता भक्तां सोवें हांव म्हाकाच तुका भेटयतां. हांव तुजेर आनी म्हज्या शेत सांबारांचेर सुकोवन गेल्ल्या सुखी अपराध्या खातीर तुजे लागचें बोगसाणें मागतां. म्हजे समयाच्या पथकांतलें म्हणजे राग, विरोधपण, नासुसणिकाय, गर्व आनी निर्लक्षा हांतलें म्हाका तूं निवार. तुजे निती प्रमाणें न्हय, पूण तुजे दयाळ काकुळतीन म्हजी झडती कर हे सोम्या. हांव एक पातकी जावन आसा, पूण तूं हे जेजू पातक्यांक साल्वार करूंक आनी सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक पाटी हाडूंक आयलाय. 99 शेळयांक सोडून सुकोवन गेल्ल्या एका शेळयेक पाटी हाडच्यांत तूं संतोश पावलोय. सोम्या, म्हाका मागणें करूंक जायना. दिसा मदें म्हाका मागणें करूंक जावचें ना. तुज्या समोर जियोंक म्हाका विसर पडोवंक पुरो. पूण सोम्या, तुका एका घडये पर्यंत विसरानाशें म्हाका दया कर. तुज्या सांगाता सोमकोंक, तुजे कडेन उलोवंक आनी तुजे थंय एकवटून वावरूंक म्हाका फावो कर. हांवें मागजय जाल्ल्या सोमेस्ता पासत, म्हज्या मागण्याची गरज आशिल्ल्या पासत, म्हजे कडेन मागोवंक सांगिल्ल्या पासत, म्हज्या सैऱ्यां धैर्यां पासत, इश्टा मंत्रा पासत
आनी म्हज्या दुस्माना पासुनी हांव मागतां. सोम्या, हांव अस्कत, पूण तूं बळवंत जावन आसाय. हांवें केदींच वायट करीन अशें म्हाका राखून व्हर. तुवें मोग केल्ल्या प्रमाणें हांवें मोग करूंक म्हाका शिकय. सोम्या, हें सुलभ न्ही, पूण तुजे कुशे प्रमाणें जावं. आमेन. मोरयेच्या खतावीण काळजाक मागणें. आंकवारी मोरये, देवाचे माये आनी आमचे माये, सगळें आमचें जिवीत सोम्या जेजूक ओपोवन दिवच्या इराद्यान तुज्या खतावीण काळजाक आमकांच आमी समर्पितांव. तुजे मुखांत्र आमी जेजू क्रिस्ता थंय पावतल्यांव आनी ताचे मुखांत्र तशेंच ताचे सांगाता सर्गीच्या बापाच्या गोपांत आसरो घेतल्यांव. आमी भावार्थाच्या उसवाडान समकतल्यांव आनी जेजूच जावन आसा देवान पाठयलोलो सोडवणदार म्हूण संवसार वळखून घेवंक आमचे हर एक प्रयत्न करतल्यांव. ताचे सांगाता पृथ्वीच्या पोंतान पोंत तांचो मोग आनी साल्वासांव कळीत करूंक आमी आशेतांव. तुज्या खतावीण काळजाच्या आसऱ्या खाल जेजू सांगाता एक परसा जावन आमी जियेतल्यांव आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे साक्षी जातल्यांव. सासणीक आराधन, स्तुती आनी होगळाप फावो जाल्ल्या पवित्र त्रिंदादीच्या महिमे खातीर ताचे मुखांत्र देवा बापा सरशी आमी वचून पावतल्यांव. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जाल्ल्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी आतां आशेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. भाग्यवंत कोटमा बेसाव आमचेर घाल, सलोंच्या कामी देवाचे कुशे खाल. शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल, वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, जुजे तूं आमकां जाय, मागतांव तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, जुजे तूं आमकां जाय, मागतांव तुमची ससाय. मोगाळ पुता सोवे, आंकवार मोरी, आशिर्वाद दीव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी